आमच्या फामिलींनी सोयरीगत ओकोण करूंक मानेवोन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय। मानेवोन आग्नेल देखीवोन आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो। ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोड्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी शृंगायलो। हे सगळे गुण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले। पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो। असो मानेवोन आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला। ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया। ह्या मिसाची केरीत इतेसवां 3 वासनेचे मिस आसुमता जुझे फेर्नांडीस कासावली। फामिलीक बरी भलायकी मागता मिनिनो कुदिनो माजोड्डा। फामिलीक बरी भलायकी मागता स्टीफन एंड आना पिंटो हैदराबाद। ब्रॅनन हॉस्पिटलान आसा, ताका ब्लड क्लॉट मेवल्यात आनी थोडी टेस्टां करूंक सांगल्यात। चड पेरीक आसा, ताची पिकुणी खातीर मागुया। सिनियर सिटीजन्स ऑफ कालांगूट हांच्या इतिहासा पासत मागुया। याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया। Tu mokortai, amchi modenci zugdartai, homo golgutin vastago, apne chivitu ka beto, तुझे कुटुंब एकटाई जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। तुझे कुटुंब एकटाई जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। सोन्या मोक्षा काळजा दवरून, ताची भक्ती आपली करून, जेजू वरी तुका बसून, जेजू वरी जिवीत सोडून, तुझे कुटुंब एकटाई जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। तुझे कुटुंब एकटाई जाता, भावात विश्वास मोगून जाता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोबे आसूं। तुमचे सोबे आसूं। प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमचो विशय आसा मानेवंत आग्नेल कुटुंबान सोमोन तिरावंक नमुनो। पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दूर एकल्याक जेजूच्या राजकी याज्ञिकी वर्गान भाग मेळ्ळा। ह्याच खातीर ही जबाबदारी बरे भाशेन आमी वळखून घेवंक, जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा। आमी सगळीं कुटुंबान जल्मतांव आनी कुटुंबान जियेतांव। दर एक कुटुंब मुळावी पवित्र सभा।
कुटुंबान एकामेकाचे संबंधान आमी जियेता. पती पत्नीचो संबंध. आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सवें संबंध. भुरग्यांचो आपल्या आवय बापूय सवें संबंध. कुटुंबान सासूमाय सासूपाय पोशामाय शेपाय सवें संबंध. आयज नोवेनाच्या मिसान आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रतायेन आनी मोगाच्या संबंधान जिवन जेजूचे मिसांव उर्बीन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. बाबळीनो हे पवित्र मिसा भेटेक तयारी करतना आमच्या पापा फ्रांसिसाच्या शिकवणीचो उगडास करुया कुटुंबा वयर. तो म्हणटा खरो बापूय खरी आवय तशेंच परफेक्ट फादर परफेक्ट हजबंड एंड परफेक्ट वायफ वा परफेक्ट चिल्ड्रन आमकां खंय मेळची ना. जेन्ना आमचो कुटुंब घेवन आमी देवा मुखार पादग्नालाक फुडें घालून आयज आल्तारासर भोंवती येता तेन्ना आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवन देवाचे काकुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमच्या जोणेकल्याच्या कुटुंबाक देवाक उबारतना पादग्नालाक फुडें घालून आमच्या गोंय प्रांताच्या सगळ्या कुटुंबांक आमी देवाक उबारुया. सर्गींच्या बापा तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरल्याय. संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विदेपणान वाडोवन अशें सर्गी तुज्या मैविवन भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोशान तुका वाखाणूक आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो खरो देव जो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. भुरग्यांनो हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला.
सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपली आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपलेंच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आव जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाडता. उतरांनी आनी कोडण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद कोसलायता. तुज्या बापायच्या अदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें अदृश्ट तुका भोव मान मेळ्ळोय ना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वयल्यान तुका माणसुगी फावो जाता आनी ओकमानाक सांपडलेले आवय तिच्या भुरग्यांचें अदृश्ट. म्हज्या पुता तुज्या बापायच्या म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची पर्वा करिनाकाय. कित्याक बापायक दाखयल्ल्या दोळ्याचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेक ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान ओसोक जायत जाल्यार पर्यंत तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलेलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचना. आपले बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता. ताचे परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोंतर हाडटा. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक सभाग केलो. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरें सुभागी. म्हणूया सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरें सुभागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुपोल दाकांची वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या पांत्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यान तुज्या नातरांक पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Kiedy vorte ugar pon, amcia somia Jezucie. Amin kresał Cię chwaty, a ponocalo durbo. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak,
Sorvesporat soi soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी परबेचे दीस सरले उपरांत परतून येतानी तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मोदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताचे गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती हुस्कें काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यान. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां कालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायेच्या बाबा भयणीनो, आयचो आमचो विशय मानवत आग्नेल कुटुंबान संबंद रावंक एक नमुनो. कुटुंबान संबंद रावंक एक नमुनो. रिलेशनशीप. आनीक रिलेशनशीप इज मोर डिपेंडंट ऑन कम्युनिकेशन. आमी कशे परी एकामेकाक वागयता, कशे परी आमी एकामेका कडेन उलयता, जावं उतरांनी जावं कन्यांनी ताचेर आदारून आसा. आनी उतरां आनी कन्यो तर बागेवन जाल्यो जाल्यार कुटुंब बागेवन जावंक पावता. प्रितीच्यानो, बागेवन जावन पावल दुसरो फामिलियारीस कन्सोर्सियो म्हणटा त्या दाखल्यान एक अशें स्टेटमेंट कोत्ता, पेज 86 कुटुंबा विशीं. तो अशें सांगता, द फ्युचर ऑफ द कम्युनिटी पासीस बाय द वे ऑफ द फॅमिली. एका समाजाचो, एका समुदायाचो फुडार एका कुटुंबांतल्यान भायर सरता. एक कुटुंब बरो जाल्यार समाज बरो, अशें तो आमकां सांगूंक सोदता. तर कुटुंबाक जरी तर आमी सांबाळलो जाल्यार संवसार बरो जातलो, अशें ते आमच्या मुखार धरूंक सोदता. बाबडीनो, आमकां क्रिस्तांवांक दर एका कुटुंबाक एक मिसांव आसा. तें मिसांव जावन आसा मोगाचें मिसांव. आनी हें मिसांव आमच्यांनी 2 वांट्यांनी वांटूं येता. कुटुंबा भितरूच आमी जेन्ना मोगान जियेता आनीक आमचो संबंद एकामेका सोबें सांबाळटा तेन्ना आमी जिवाळ जाता आनी जेजूचे गवाय जाता. आनी जेन्ना हे कुटुंबान तांचेच भितर घडटा तेन्ना तांची किन्नां, ताचो वास परमळ सरभोंवती पडटा दुबावरीत. आनी कुटुंबानूच न्हू, पूण आमी समाजान आमी दयाळ आनीक मैपाशी आनी देवाचें नखेत्र कशें आमी परजळटा संवसारान, जशें पाद्र आग्नेल परजळ्ळो. तर आयज आमी ह्या पयल्या मिसांवाचेर कुटुंबानूच आमी कशे परी वाडूं येता आनी हें मिसांव जेजूक परगट करूं येता ताचेर आमी नियाळ करतले. आयचें देवाचें उतर पयलें आमी शिवर्तमान घेवया. मारिया आनी जुजे एकामेकाक सदांच सांगात दिताले, हें आमकां आनी सांगची गरज ना. वर्साच्या वर्सा क्रिस्मसाक आनी येड गरितांनी आमी आयकता कोण परी जुजे आपले हुस्के आनी आपले ओन प्लॅन सोडून सायबीण मांयक सांगात दिता.
सायबीण मायन आपलो प्लॅन आनी आपली मांडावळ सोडून देवाक जागो दिता. दोगूय एकामेकाक मानून घेतात. सुखान तशेंच दुखान म्हणटा ते भाशेन आमी तांकां पळयता की ती एकामेकाक सांगात दीत रावतात. सो खुशालकायेच्या वेळार जेजूच्या जल्माच्या वेळाचे घडयेन आमकां दिसून येता कोण परी जुजे मारयेक आनी मारिया जुजेक सांगात दीत रावतात. आनीक मागीर त्या उपरांत उस्क्या खोंतींतल्यान हेरोद बाळकाक मारूंक घेता तेन्ना कोण परी तांकां ज्या रातयांक पळोवन वयचें पडलें. खंय वयतलीं कांय खबर ना, कशीं वयतलीं, खंय रावतलीं, कशीं जेवतलीं, कांयच ना. काडून गेलीं पूण एक मनान गेलीं आनीक बाळकाक सांबाळलो. आनी मागीर हेरोद मेले उपरांत परतून भुरग्याचें सूख पळोवन, भुरग्याचो फुडार पळोवन, कुटुंबाचें उदार परसन पळोवन परतून ती आपल्या गांवां घरा येतात. आनी प्रितीच्या बाबडीनो मागीर त्या उपरांत जेजू मंदिरान सांडलो तेन्ना आयचें शिवटमान जें कितें आमी आयकलां तितून आमी पळयता जबाबदारेन आनी उस्क्यान ती आपल्या शेजाऱ्यांक पातयेलीं, आपल्या कजन्सांक आनी डजन्सांक म्हणटा ते भाशेन पातयेलीं. आपल्या भुरग्याक ताच्या हातान सोडलो आनी तो बरो सुरक्षीत आसतलो, तांच्या बरोबर तो घरा येतलो, ताका कांयच वायट जावचें ना ही भिरांत तांकां नासली. सो प्युअर अँड ट्रस्टवर्दी वॉज देयर फेलोशीप विथ गांवच्या लोकां बरोबर, फॅमिलीच्या लोकां बरोबर. आनी हें दिसून येता, हें तेंच्यांनी करूंक येता फकत तांच्या कुटुंबान असली संवयो आनी असली मुल्यां ती जियेल्यान. जाल्यार जेन्ना जेजू सांडलेलो मेवता नाच तेन्ना ती उस्के कोती करीत परतून वयता थंय आनी थंय जेजू दोतोरा मदें परतीपाळ कोत्तालो तें पळोवन ती अजापतात. आपल्या पुताची जाणवाय ती अजापांनी वळखून घेतात. आनी तरी पूण आपली जबाबदारी, आवयची जबाबदारी, बापायची जबाबदारी आवयच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. पुता तुवें आमकां कित्याक दुखयलें? आपल्या काळजाची दूख दाखयता. कित्याक गुन्यांवकार करिना, ताका कनेरार करिना, ताचेर सतेंच मारिना, पूण आपल्या काळजाची दूख दाखयता. काळजाची दूख दाखोवप हें प्रितीच्या बाबडीनो व्हेरी गूड वे ऑफ कम्युनिकेटींग, टेलिंग पीपल यू आर नॉट मेकिंग अदर एक्यूज बट यू आर शोईंग युअर ओन पेन. तुजें दूख दाखयता तेन्ना तूं दुसऱ्याक दुसरो गुन्यांवकार केलो म्हणटकच आमकां रोखडोच बदलो घेवपाक दुसरें उतर आमी तयार करता. तुवें म्हाका तेन्ना हें करूंक ना, तेन्ना तें म्हणूंक ना. सो बागेनी सो प्रितीच्या बाबडीनो आमकांच खालती करप. सो कम्युनिकेशनान जेन्ना आमी आमकांच खालती करता आमच्या संबंदान तेन्ना आमचो घराबो अदीक बरो जावं येता. तर आवयन आनी बापायन तो देवाचो पूत जावनी वचोऱ्याच देवाचें उतर परगोडटालो आनी देवाची आनी धर्माची जाणवाय घेवंक तो आशेतालो, तरी पूण ती ताका विचार करतात. सो खरी जबाबदारी, रिस्पॉन्सिबल पॅरंटहूड म्हणटा ताका. तर प्रितीच्या बाबडीनो पाद आग्नेलाच्या जिवितान आमी नदर मारया. आनी पाद आग्नेलाच्या जिवितान नदर मारचे आदीं तुमकां हांव एक मिलाग्र सांगूंक सोदतां. 2096 म्हज्या ऑर्डिनेन्साच्यान जातच पाद आग्नेलाच्या पांयां सरशी म्हाका 6.5 वर्सां वावर करूंक भाग मेळ्ळें. जायत्यो वचोऱ्यो हांवें पळयल्यो पूण एक वचोरी हांव असली. म्हजी एक कजन एक दीस एक बायलेक घेवन येयली, सुमार 35 to 40. ते बायलेचें नांव आना म्हणून. आनी ही बायल सारकी किडनी फेल जावन सारकी सुजलेली, केन्ना मोत्तली, हो कितले दीस काडटली अशें सांगूंक जायनासलें. सोरो पिल्ल्या मनशा भाशेन आख्खेंच आंग मोठें जाल्लें, दोळे तांबडे जाल्ले. आनीक पाद आग्नेलाशी वचून ताणें मागणें केलें, म्हाकाय जाप केली, हांवें मागणें केलें, ऑफिसान वचून ताणेंय मागणें केलें. आनीक 2 समनांनी प्रितीच्या बाबडीनो ही परतून आयली पाद आग्नेलाच्या पांयाशी. आनी हांव हे उस्तरेक वळखूंक विसरलो, कित्याक तिचें आंग सगळेंच आतां सुळसुळीत आसलें, पयलें फुगलेलें कशें आसलें, दोळे नितळ आसलेले. हांवें म्हणलें कितें जालें? पाद आग्नेल पावलो म्हणूंक लागली आना. आनी हे भाशेन मागीर ताका ऑफिसान धाडली आनीक मागीर ती मिलाक नोंद करूंक लायली. आनीक हांवें जायत्या जाणांक सांगलें. मागीर हांव हिंगाच्यान म्हजी बदली जाली. 6 वर्सांनी हांव बेलगांव एका पॅरिशान काम करतालो, हॉलिडेयान येयल्लो. तेन्ना म्हजी कजन म्हणूंक लागली, बाबा तुका एक इन्विटेशन आहा, तुवें एक गॉड ब्लेसींग करपाक जाय. आनीक त्या दिसाक एक तेंचो बातिजमूय आहा, जाल्यार त्या फंक्शनाक तुवें आसूंक जाय. हांवें म्हणलें कोण मनीस? आना. प्रितीच्या बाबडीनो आना जेन्ना पयले फावटी आयिल्ली, दुसरे फावटी ती भयणी बरोबर येयल्ली, सुजान येयल्ली, दुसरे फावटी येयली तेन्ना ती आपल्या बॉयफ्रेंडाची, आपल्या घोवाच्या बॉयफ्रेंडाची खबर करता. आपण मोत्तेली म्हणून ताणें घोवाक परवानगी दिली, कितें तूं आतां दुसऱ्याक कोणाकूय पळय म्हणून.
आनी घोव बरो हुशार आसलो तरी पूण मोग करतालें ती तरी पूण ताणें आपले बायलेक खुशाल करपाक म्हणून एक नवें गर्लफ्रेंड हाडून दाखयलें तिका आनी मागीर त्या दिसाक म्हाका बावतिजमाच्या दिसाक हांवें ताका म्हणलें आना तिचें कितें जालें गो मागीर कोणाचें गोवान बॉयफ्रेंड केल्लो ताचें फादर म्हणटा 5 एग्नेलान येदी व्हडली मिलाद केल्या ती मिलाद करूंक सोंपी तें कुशीन चल्लें आनी म्हणटा मग 13 वर्सांनी म्हाका काजरातूच भुरगें जावं ना आयज भुरगें जालें सो जें जेवण जोडलां तें मनशान मोडून हाये 5 एग्नेलान पळयलें की आपल्या पांया कडेन जर तर तूं किडनीचें पेकोवणी मागूंक येयल्या जाल्यार तिच्या गोऱ्याबाकूय 5 एग्नेलान पेकयलो ताच्या जिवितान प्रितीच्या बाबडनो मानाचो देवाच्या मानाचो आनी मोगाचो गराबो आवय बापाय सोबे जो मोग दिसून येता तोच भुरग्यां सोबेन दिसून येता आवय बापाय एकामेकाक मानान लेखतालीं हातून दुबाव ना दिसपट्टी तांच्या घरान 3 पावटी मागणें आसतलें हातून दुबाव ना आनी ते बसत प्रितीच्या बाबडनो 5 आग्नेलूय बी मागण्याचो मनीस जाता 5 आग्नेलूय बीन आवय बापाय दोतून शिकयलेले देखून आपल्या शेजारच्या भुरग्यांक दोतून म्हणजे शेजारच्या भुरग्यांक आपल्या कुटुंबान जेजू मेळोंक जेजूची वळख म्हणूंक 5 आग्नेलाचो कुटुंब खंय कसो एक आदाराचो जाता तर प्रितीच्या बाबडीनो आग्नेल आवय बापायच्या उतराक सदांच खालतो रावतालो हातून दुबाव ना हांव आतां अंजुना काम करतां आनी हांव लोकांक सदांच सांगता भुरग्यांक तुमी उबी आसले थंय कडेन एक दिसाक 5 आग्नेल उबो आसलो जाल्यार ही पवित्र सुवात म्हणून मानान जाणा जावन घेयात आनी देवा मुखार खालती जायात तुमच्या आवय बापाय मुखार खालती जायात दुसरें वाचप प्रितीच्या पयलें वाचप प्रितीच्या बाबडीनो आमकां दुसऱ्या मांदामेंता वयर शिकयता घोव बायलां मदें पयलें एकवट कसो सांबाळचो तांणी एकामेकाक रेस्पेतान कशें मानचें तें शिकयता मागीर भुरग्यांनी आपल्या आवयक आनी बापायक कशें मानचें सगल्या 10 मांदामेंतां भितर एकूच मानामेन जंय पवित्र जाका पवित्र पुस्तकान एक आस्वासन दिलां एक गॅरंटी दिला एक बेसांव दिलां तूं सुखी आसतलो म्हणून आवय बापायक आनी आवयक जरी तर मान देयत अदीक करून तांच्या अशक्तायेन तांकां सांबाळीत जाल्यार एक बेसांव दिलां तें प्रितीच्या बाबडीनो बेसांव आमच्या गोरेब्यांक आमी आशेवया आनी आमी चुकल्या तर देवा मुखार आयज आमकां कितेंय दूख आसा तर हांगा जायत्यो मिलाग्री जातात आनी थोड्यो मिलाग्री प्रितीच्या बाबडीनो इगोजेचे ते सायडीन कुंचार आहा थंय सुरू जातात देवाचें बोगसणें एकामेकाचें बोगसणें म्हणजे संबंद तुटलेले देवा कडेन पोत्तून बांदप संबंद तुटलेले एकामेका कडेन पोत्तून बांदप ही जावन आसा पयली मिग्राक ती करून घेयात खालतिकायेन उबी रावून आमच्यो हांगा हाजीर आसल्या समेस्तांच्यो गरजो अदीक करून आमच्या गोंय प्रांताच्या क्रिस्ती कुटुंबान देवाचो आशिर्वाद ह्या थोड्याशा मागण्यांतल्यान आमी मागुया आमचो जबाब जातलो कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा सासणीक मोगान एक जाल्या गोबायलांच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संवसाराच्या बोलान लग्नीक जिविताची वाट चलोवंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा आयज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करतात हे तांच्या निस्वार्थी मोगाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा बोगसोणें नासून आयज कितलेच गोराबे तुटून पडल्यात सगल्या गोराब्यांनी बोगसोणें दिवपाचें आनी घेवपाचें मोन निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा सगल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवंक तांकां खालती रावन तांच्या कोश्टां त्याग्याचें बरीं फळां तांकां सदांच चाखूंक दिवंक तांच्या जिवितान खरो संतोश दिवंक म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा
बापा आमच्या कुटुंबा पासत तुका दिनवासता संवसारान सगल्यावन बऱ्यांतली बरी सुवात ती जी मोग आहा भक्षणी आहा खालतीकाय आहा त्या पासत तुका आमी दिनवासता हो कुटुंब पवित्र सांबाळपाक तुजी कृपा पादग्नाल्याचे विनवणेन आमकां समेस्तांक लाभय त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Sorvespora manungeam shidana Kurani otmo tuka dina baba Kurani otmo tuka dina baba Sorvespora manungeam shidana Tuż amcia odmian razwód zuluj baba Tuż amcia odmian razwód zuluj baba Sorvespora manungeam shidana Kur tuce seve somor bidam baba Kur tuce seve somor bidam baba Sorvespora manungeam shidana म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मालक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन भर म्हणून तुज्या लागीं हात जोडून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारमारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कुश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरोन पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. Godbanaco sorvespor tu Surgani संसार बोल्या तुझ्या स्वयंपावा उत्सुकी तुका सोय उत्सुकी तुका सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता कासूर उत्सुकी तुका सोय उत्सुकी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयातनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो घूट परगटुया जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओतलेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर ताका आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागीवन जुजे बागीवन दोर दुर्ता आनी सोर काळीक तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक बाबडीनो जंय भावपणाचे बांदपास कुटुंबान उणें जायत वयता थंय आमचे बाबा मागणें पत्तून आसत जाल्यार ते बांदपास पत्तून घडोवन येतात आनी तेच पासत शाणेपणान आमच्या भाग्यवंतांनी आमकां तेर्साचें मागणें करून दाखयलां दवरलां जाल्यार आमचें गिन्यान उजवाडाय देवा आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल सायबा हे जावं दी आमचे आवडे जो कुमन्याव आमी घेवंक वेता ताची तयारी करतना आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यात तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदव्यान महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय दोनया पूण तुजे पयस शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबणीनो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमकां. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, जो आमच्या सारक्या कुटुंबान जियेलो. ह्या जेजूक शेवून आमच्या कुटुंबान कुटुंब भावार्थी आनी देव मोगाचो करूंक वावुरतेली आमी सुभागी. सुमया तुमी आमच्या पितृविशय म्हाका फावना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरान रोपात आमकां ससणेच्या जिवितांत पाव. Sukorecha Zakun pole ह्या तोडसा काळजाक तुमच्या लागल्याता बागोया मोच्या रोगता आमचे गाली सोत्रेका जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता आमचे काळी सोत्रेका जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता कोण मोचे मास्काता रोगोत मोचे पियेता तो मोचे सोबे रावता हांव ताच्या सांगाता आमचे गाडी सोत्रेता जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता आमचे काळी सोत्रेता जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता Masu koreka Zakun pole ह्या तोडसा काळजाक तुमच्या लागल्याता बागोयात मोच्या रोगता आमचे गाली सोत्रेका जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळयतासा तुका घेवन कशी जाता आमचे गाडी सोत्रेका जेजू तुका आवडटा
तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता कोण म्हजें मांस खाता रगत म्हजें पियेता तो म्हजें सोबें रावता हांव ताच्या सांगाता आमचें काळीज ओगलेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचें काळीज ओगलेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता कुटुंबाचें किरीत देणें आमकां फाव केल्लें तोच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचे शिंगोडीभर आमी उलोवया ताका दिनवासुया ह्या व्हडत्या देण्या पासत उबी रावया प्रार्थुया प्रितीवन बापा सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हालू पोदऱ्या मदें पवित्र कुटुंबाची देखी प्रमाणे जिवन सर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केल्लें तें इनाम जोडूंक आनी सासणांक तुज्या मोहिमेवन कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसूया. सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावट एक येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार सगळी तुमची मागणी घेवन तुमी हांगासर येतात पादाग्नेलाच्या मुजतीन तुमकां ती फाव जावची म्हूण आमची मागणी आनी सदांकाल तुमी पादाग्नेल सांज जावंक मागतात मागतली म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. खेरीत येवकार एसोसिएशन ऑफ सिनियर सिटीजन्स कालांगूटची हांगासर आयिल्लीं आसात. तुमकां खेरीत येवकार आनी तुमच्या मागण्या खातीर तुमकां दिन वाचतां आनी तुमी सदांच पादाग्नेलाक तुमच्या मागण्यांनी दवरचो आनी तोय तुमची मागणी केल्ली देवाक पावयतलो. कांय कळोवण्यो आमच्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत ह्या कामां खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचें बर्सीस डेस्क ऑफिस थंयसर तुमी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक जाता. पादाग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियम एक तयार केल्लो आसा कोयतांत. थंयसर तुमी त्यो वस्तू आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान पळोवन अदिकूय तुमी भागिवंतपणाचें जिवीत कितें कशें जियेलो पादाग्नेल हाचेर तुमी लक्ष घालूंक जाता. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दीस रातच्या 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता आसतलें. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. नोव्हेंबराच्या 18 शुक्रारा सांजेच्या 4 वरांचेर मीस आमी पेडेस्तां खातीर भेटयल्या. त्या मिसार आमी सगळ्यांक आजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय ह्या वर्साक पेडेस्तांचे पास आसचे नात.
तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. तशेंच त्या दिसा 5:15 मीस आसचें ना. जायत्या पिडेवंतांक चलूंक अवघड जातलें तर व्हील चॅराची बंदोबस्तूय आमी केल्ली आसा. कोंकणी बायबल डायरी तशेंच इंग्लिशीनूय बायबल डायरी विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत तशेंच इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगा मेळटात. पांच अग्नेला उदेशी मेळ्ळेले सोबार उपकार आसात. एक उपकार हांव हांगा सूर वाचता. मारिया डायस आल्दोनातावन बरयता. म्हजे 21 वर्सांच्या पुताक 2015 वर्सा आर्थरायटीस पिडा जाली. 7 वर्सां ताका ही पिडा आसली. ओतुमरांत ह्या वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानेवंत आग्नेलाक मागणें केलें, ताका तुज्या फेस्ता पयलो बरो कर आनी तो बरो जालो जाल्यार हांव सगळ्याक कुडीत करतली म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां तो सामको बरो आसा. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी बेगीन सांताचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. उपकार मेळूंक मागणें म्हणून सगळीं आमी उबी रावया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळकता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनूद बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुज्यो गरजो सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता हांव. मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागणी म्हजे फाटल्यान म्हणाच. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमचे बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांव. मिसा उपरांत पेडमोस्तांचेर मागणें आसतलें इगोर्जेंत. आशीर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तोच सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूच्या भोगता तुझे नाव आज पोसोटा. निसूत मी गोडी तुझा नासा स्वर्गात वाटा कोयता. निसूत मी गोडी तुझा नासा स्वर्गात वाटा कोयता.